गुरुदास पार्सेकराच्या आत्महत्येक ड्रग्स व्यवहारांचो अँगल, पोलीस आणि राजकारणी धृतराष्ट्राची भूमिकेत। आता खंय गेले ड्रग्साची पाळामुळा खंटा म्हणपी फुडारी, तिडकल्ल्या पार्सेकरांचो प्रश्न। गोंयच्या एनजीओ कडल्यान थळाव्या लोकांची चल्ले दिशाभूल, राज्यातले प्रकल्पांक विरोध करपी एनजीओंक दितले जाप। शेनवारा धारबांदोड्या दीपक पाऊसकारान घेवपाची ठरयल्या बसका। मालमत्ता प्रकरणात कुमार जुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकराचेर करात एफआयआर दाखल। कामगारांच्या नावान बोल्सा भरप्यांचेर जातले गुन्यांव दाखल। लोकायुक्तान केली सरकाराक शिफारस। या फुडे पातयेवन उपकारचे ना चायनाक। लडाख बॉर्डरीचेर भारतीय सैनिकांची गस्त उरतली चालू, म्हणटा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग। गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। ड्रग्स फक्त शहरांतल्यान गांवांनी पावंक ना जाल्यार ग्रामीण भागांनी पाळामुळां पातळून तरणाट्यांचे बळी घेवपाक लागल्यात। हेची गवाय पारश्यांची घडणूक दिता। गुरुदास पार्सेकारान पणजे वचून आत्महत्या केली जाल्यार पारसे गांवाक ड्रग्स माफियांनी रेवाडो घातला आनी सरकारी यंत्रणा कांयच करिना असो स्पश्ट आरोप थळाव्यांनी केला। बुधवारा राती कडेन गुरुदास पार्सेकर ह्या पारसे पेडण्याच्या तरणाट्यान अटल सेतू वयल्यान उडकी मारून जीव दिलो। ताचो भाव रजनीकांत पार्सेकरान पेडणे पुलिशेंत केस नोंदयल्या। तातूंत रोहन पार्सेकर आनी ताचे वांगडी संदीप पार्सेकर आनी गौरेश उर्फ सनी भिसाजी हे तिगूय ताचे आत्महत्येक जबाबदार आसात असो तेणी आरोप केला। पळयात गुरुदासाचो भाव रजनीकांताचे म्हणणे। हे घडणुकेक ड्रग्स व्यवहाराचो अँगल मेळ्ळा। आमकां तेंची नांवां खबर ना, पण जे दीस तो म्हाजो भाव वयतालो मृणाल पार्सेकर हांगा आसलो तेच्या वांगडा आनीक 2 जाण मनीस आसले, संदीप पार्सेकर आनी गौरेश भिसाजी, कळ्ळें तुका सनी। ते बसलेले पण तेंच्यांनी कितें म्हटलें म्हणून ना तेणी पळोवंक ना, पण ह्यो फुडें आसलो, कळ्ळें। हांव तेंचे म्हणजे कितें हांवें तेंकां तो म्हणटा कितें आनी ही न्हू घटना सगळे लोक जाणा कित्याक ते हांगाच बसताले, सगळ्यांक गाडी सवताले पण नांव घेनासले आनी हे सगळे पार्शांतल्या लोकांक सुद्दां खबर आहा। पण हेका ह्या कित्याक जालो तेणी म्हाज्या भावान ते विचारले, हो ते उरलो तेका। पार्सेकर आतां चिंतीत जाल्यात। उक्तेपणान ड्रग्स वेव्हार चल्ल्यात जाल्यार लोकप्रतिनिधींनी तांकां जाग्यार हाडपाची गरज आसा। हे फुडारी गांवांतल्यान ड्रग्साची पाळामुळां खडून काडटले अश्यो गर्जना करतले ते आतां कितें करतात असो तिडकीचो प्रश्नय ते विचारपाक लागल्यात। पारसे वाठारांत ड्रग्स चलतात अश्यो कागाळी हांच्या आदीं थळाव्यांनी केल्यात, पूण पुलिसांच्या हातीक कोणूच लागना अशें तेंचें म्हणणें। पळयात थळाव्यांनी कॅमेरा मुखार केल्ले आरोप, राजकारणांक केल्ले प्रश्न आनी ड्रग्स वेवसायाची तांसा। हाती भार वयतात आनी त्याच्यामुळे म्हाका दिसता की हांगासरले कोणूय आसात, स्थानीक पंचायत आसात, आमदार आसात, कोणूय आसात, तेंच्यांनी गांव हो सगळ्यांचो गांव, सगळ्या भुरग्यांक अशें ज्या भुरग्यांक जर संशय येता तांकां एकत्र हाडपाक जाय, तांकां बरो समज दिवपाक जाय, दीस आसतलो। पुलीस डिपार्टमेंट खंय अकार्यक्षम आहा कसो दिसता तुका? पुलीस डिपार्टमेंट अकार्यक्षम अशें हांव म्हणूंक शकना, कारण जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट एखाद्या हांगासर अशा घोळक्यांसून जेन्ना उखलून घेवन वयतात हेचो अर्थ की ते जागरूक आहात म्हणून ते घेवन वयतात न्हू, बरोबर। पण अशा वेळाचेर कारवाई कित्याक जायना हो परत प्रश्नचिन्ह येता। जर बाबा उखल्ले जाल्यार कितें तरी तूं कोण म्हाका येवन बश्ट उखलूं ताका येवन बश्ट उखलूं शकना, कितें तरी इन्फॉर्मेशन कोणाचेर आसता म्हणून कोणें कोणाकूय उखलता, कितें आसूं शकता भितर, सस्पेक्टेड म्हणून कोणें उखलता, पण त्याच्या नंतर कितें सस्पेक्टेड किंवा काय तेजो खंय थंय काय रेकॉर्ड येना आनी त्याच्यामुळे मागीर एक प्रश्नचिन्ह उबो रावता की कितें काय म्हणजे पोर खेळ काय कितें। मागीर एक तर ते अशा भुरग्यांक नाल्यार अरेस्ट उखलपाचें न्हू, उखल्ले जाल्यार तेंची पूर्ण तेंची माहिती बाबा ते कितें आसता आनी म्हाजें मत हें आसा की उखल्ले आनी तांकां अरेस्ट केलें म्हणून हो विशय सुटाना, तांकां वी हॅव टू कावन्सिलींग करपाक जाय। मर्डर जावं शकता असल्या गोश्टींचो परस्पर ही मर्डर जावं शकता। जो आयज कितें म्हणटा जे दिसा ताका अरेस्ट केलो तो म्हणटा कितें आपली कंप्लेंट केल्ली म्हणटा, कंप्लेंट जावन तो डायरेक्ट म्हणटा सुटलो। आयज जो म्हणटा कोणी कंप्लेंट केली ताका हांव डायरेक्ट मारतलो म्हणून ही डायरेक्ट धमकी तुमच्या फुड्यान दिल्ली आसा, तुमी पळोवंक शकता। म्हणजे लोकांचे कितलो भंय आहा लोकांचेर तो, म्हणजे हे कोणाचे तरी कितें तरी आसा न्ही हे, नाल्यार इतलो तो सांगा शकना की फाल्यां तेचे आपूण तेचो मर्डर करतलो म्हणून डायरेक्ट उलयला तो डायरेक्ट एग्री सांगता आपूण ड्रग्स ओडटा म्हणून। पण आयज जो बॅनर लायला त्या बॅनराचेर पोस्टर कोणाचो आहा तो परत जो डायरेक्ट ड्रग्स आपूण ओडटा म्हणटा, बॅनर लायला त्याच्या बॅनराचेर पोस्टर कोणाचो होच भुरगो सांगता आपूण ड्रग्स ओडटा म्हणून। खंय लायला बॅनर? तो थंय लायला देवळा कडेन। कोणाचो आहा बॅनरार फोटो?
पळय कोणाचो आलो आयज जो ड्रग्स सोडटा म्हणून सांगता तेचोच फोटो हा बॅनराचेर पळय तुमी पासून आपण ह्या करतलो नेस्त पुलिसांनी नाबूद असली complaint केली करतलो कोण? जाल्यार खंयसर ह्या तयार जाता कोण सांगता असं? आमचो लोकल आमदार सांगता जाल्यार ते बॉडी प्रेस करून आपूण ते ड्रग्साचे वेव्हार सामको तळ करतलो जाल्यार ड्रग्साचो वेव्हार आतां Just आज- गांवांनी पावल्लो आसा हो कसो ह्या जातलो आतां बंद जातलो तर कांय तरी तोडगो काडूंक जाय पोलिसांनी तरी तोडगो काडूंक जाय आयज हेले फाल्यां सुट्टात काय गरवलो अर्थ काय आसा पार्श्यान असे ड्रग्स वेव्हार चालू आसा असो दिसता तुका? वेव्हार चालू आसा ओडटा तेच्या वयल्यान तो सरळ कळटा हो चालू आसा म्हणून नाल्यार केसी जावन तांकां ओडटले सोडून हाडटले कशें जाता. गोवा 365 खातीर पार्सेच्यान संदीप कामोलकार. कुमार जुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकार हेच्या आड बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरणात FIR दाखल करात. लोकायुक्तान सरकाराक शिफारस केल्या. कर्मचारी कल्याण निधी घोटाळ्याची भ्रष्टाचार विरोधी पथकान चौकशी करची तेतून राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आसत असे स्पष्ट जाले जाल्यार प्रकरण CBI कडेन दिवचे लोकायुक्त KP मिश्रान आदेश काढला. बोगस लाभार्थ्या आड गुन्यांव नोंदवचे असे तेणे आदेशात म्हटला. ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान दाखल केल्ले कागाळीचेर लोकायुक्तान बिरेस्तारा आदेश दिलो. मुख्य सचिव आनी भ्रष्टाचार विरोधी विभागाक लोकायुक्तान निर्देश दिल्यात. 24 जुलयाक हे विशींचो युक्तिवाद पुराय जाल्लो. राखून दवरिल्लो अंतरीम आदेश लोकायुक्तान बिरेस्तारा दिलो. A FIR shall be filed by the anti-corruption branch against persons for conspiring to siphon off the funds of the Goa BOCW welfare fund to the members with a view to distribute largesse by stuffing the beneficial register of the funds with the beneficiaries who are not BOCWs. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चीन उलयता एक आणि करता भलतेच केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग म्हणटा. लडाख आणि पूर्वांचल वाठारात चीनान केल्ली आगळीक 1993 आणि 1996 करारांचे उल्लंघन करता अशें तेचें म्हणणें. जगातली खंयचीच शक्ती भारतीय सैनिकांक लडाखात पेट्रोलिंग करपा पासून आडावपाक शकना. कोरोना काळात संसदेचे पहिले पावसाळी अधिवेशन चालू आसा आणि अधिवेशनाच्या चौथ्या दिसा राजनाथ सिंग उलयलो. सप्टेंबराच्यान शाळा उक्त्यो करपा खातीर केंद्रान मान्यताय दिल्या पूण गोंयांतली कोरोनाची स्थिती लक्षात घेवन शाळा सुरू करच्यो काय ना हेचो निर्णय सरकार 2 ऑक्टोबरा उपरांत घेतले. तशेंच 10वी आणि 12वेचे वर्ग सुरू करपा खातीर सरकार नवी SOP लागू करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान लडाख शिमेवेले परिस्थितीची राज्यसभेत माहिती दिली. मे महिन्यात सैनिक पातळीवयली चर्चा सुरू असताना चीनान पश्चिम सेक्टरात कितलेशेच फावटी नियंत्रण रेषेचेर अतिक्रमण करपाचो यत्न केलो अशें राजनाथ सिंगान सांगलें. आमच्या नौदळान नियंत्रण रेषेचेर ठोस कारवाय करून चीनाचे प्रयत्न यशस्वी ठरपाक दिले ना अशें तांणी म्हटलें. जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है. भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है. यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है. इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं. जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है. इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है. चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है. सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है. अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है.
जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रुप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशंस चल ही रहे थे चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। राजनाथ सिंगाच्या उलोवपातले महत्त्वाचे मुद्दे. चीनान करार मोडलो. चीनी सैनिकांनी 1993 आणि 1996 करार मोडले. शिमेर शांतताय तिगोवन दवरपा खातीर LACचो मान राखप गरजेचो. लडाखाच्या 38,000 चौखंड किमी क्षेत्राचेर चीनाचो बेकायदेशीरपणान कब्जो. चीन पाकिस्तान 1963चे कबलाती प्रमाण पाकिस्तानान POK मदली 5,182 चौखंड किलोमीटर जमीन चीनाक दिली. तशेंच अरुणाचलाक लागून आशिल्ल्या 90,000 चौखंड किलोमीटर क्षेत्राचेरय चीन आपलो दावो सांगता. चीनान शीम वाठारांत बांदकाम वाडयला. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चीनान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचेर सैनिकांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती केल्या. तशेंच बांदकामय वाडयल्यात. भारतानूय शिमेचेर मुळाव्यो सुविधा उबारल्यात. चीनान शिमेर झुजावरी परिस्थिती तयार केल्या. भारत चीनाचे प्रत्येक कृतीक प्रत्युत्तर दिवपाक सक्षम आसा. खंयच्याय आव्हानांतल्यान फाटीं सरचे नात. आमकां शांती जाय पूण देशाचें संरक्षण करपाकूय फाटीं सरचे नात. खंयचेय परिस्थितीक तोंड दिवपाक तयार. वादाचे मुद्दे आनी सैन्याचे संख्ये विशीं ह्या वर्सा परिस्थिती वेगळी आसा. सध्याची परिस्थिती आमकां शांततायेच्या मार्गान सोडोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात कोरोना बाधितांनी 51 लाखांचो आंकडो हुंपला. फाटल्या 24 वरांत 97,894 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 51,18,253 पावला. 83,198 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयलां जाल्यार 40,25,079 जाण दुयेंत मुक्त जाल्यात. भारतात एकाच दिसात 97,894 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. मरप्यांचो एकूण आंकडो 83,198 पावलो. जाल्यार 82,719 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आता मेरेन भारतात 51,18,253 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 10,09,000 पावलो. जाल्यार 40,25,079 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 11,21,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशातलो आंकडो 5,92,000 पावलो. तमिळनाडूंतल्यो केशी 5,19,000 जाल्यात. कर्नाटकान 4,84,000 मजल मारल्या. जाल्यार उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 3,30,000 पावलो. पुराय संवसारात एकाच दिसात 3,08,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,42 लाखां वयर गेल्यात. 9,45,000 लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात. जाल्यार 2,18,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 64,96,000 पावलो. 51,18,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलान 44,21,000 मजल मारल्या. जाल्यार रशियेन 10,79,000 नोंद केल्या आनी पेरूच्यो केशी 7,44,000 घरात पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पैसे बँकांनी अडकून पडल्यात. कोरोना महामारीच्या काळात काम धंदो ना देखून आर्थिक येणावळीचे मार्ग बंद जाल्यात. तेतून बँको पैसे दिनात देखून चाळवल्ले विजनरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या 3,000 खातेधारकांनी शुक्रारच्यान बेमुजत उपोषण करपाचें ठरयलां. विजनरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या खातेधारकांचो प्रश्न अजूनही सुटावो जाल्लो ना. देखून खातेधारकांनी ब्रेस्तारा बसका घेतली. ह्या विशयात संबंधीत मंत्र्यान लक्ष घालून आमकां न्याय मेळोवन दिवचो
अशें तेंच्यांनी मागलां. तशेंच शुक्रारच्यान बेमुजत उपोशण करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आयज सकाळ मिटींग घेयल्या आनी हितून ठरयलां की हाल्या आमी एसिस्टंट रजिस्ट्रारा बरें वयतली. तेका 15 दिसां टायम दिलोलो आनी आमी आमगे डिमांड घायलोले ते कडेन. ते डिमांड आमगे फुलफील जाल नाय. सो आमी हाल्या थिंगा हंगर स्ट्रायका वयतली आनी आमगे डिमांड फुलफील जाव पुसान आनी आमगे पयशे मेळ पुसान आमी थिंग बसून रावतली. आमी थिंगा हालपा नाय. आनी आमकां गव्हर्मेंटा कडेन चीफ मिनिस्टर तेशे 40 आमदार आमगेले तेमी आमकां सपोर्ट दिचो आनी आमगेले मागणे आमकां फुलफील करचे आनी आमगे पयशे आमकां मेळोवन दिचे हे आमगे तेंको पुनोनीत मागणे. आज सकाळी आमी 9 एक मिटींग घेयल्या आनी मिटींगे हे ठरयलां हाल्या आमी थिंगा बसून रावतले. हालचो स्टार्ट कोताय आमगे हंगर स्ट्रायक हाल्या आनी आमकां गोविंद गावडे मिनिस्टरान येयन आमकां थिंगा एश्युरन्स दिचे ते बेगीन आमी थिंगा उठपा नाय. We request all depositors of Visionary Cooperative Society to come forward tomorrow 18th September at 10 a.m. near Gomand Vidyaniketan Margaon, ARCS near Pandurang Parab office. Let us all come together in large number to get all our money back from Visionary Cooperative Society. We need your support. Our appeal to the Goa Chief Minister, Mr. Pramod Sawant, Cooperative Minister, Mr. Govind Gaude, Prime Minister, Mr. Narendra Modi, okay, Finance Minister, Nirmala Sitharaman, and all concerned authority to take speedy action. आमचे पैसे आमकां जाय, आमचे पैसे आमकां जाय आनी आमी थिंगा हालपाने आमगे पयशे मेळ पुरान आनी गव्हर्मेंटान एक निर्णय घेयल बगर आमी थिंगा हालप. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. गोंयांत येवपी 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्ग आसूं वा धारबांदोड्या येवपी विजेचे सबस्टेशन वा संजीवनी कारखानो सगळ्याच प्रकल्पांक कांय भायले NGO येवन धारबांदोडकारांची दिशाभूल करतात. येता ते शेनवारा धारबांदोड्या बसका घेवन तांकां व्यवस्थीत जाप दितले. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान NGOंचें आव्हान स्विकारलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसा निमतान भाजपाचे वतीन गोंयांत सेवा सप्ताह चल्ला. ताचोच भाग म्हण धारबांदोड्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक दीपक पावसकारान भेट दिली. धारबांदोड्या येवपी विजेचे सबस्टेशन, रेल्वे रुळांचे दुपेटीकरण, संजीवनीचो विशय, कर्नाटकांतल्यान जावपी नियोजीत वीज पुरवण वा राष्ट्रीय महामार्ग हे सगळे प्रकल्प लोकांक विश्वासात घेऊनच जातले. विरोधात जावपी आंदोलनांक व्यवस्थीत जापो मेळटल्यो अशें पावसकारान सांगलें. दोतोर मडकयकारान केल्लें आवाहनय पळयात. खुबशे आंदोलन जाता. आंदोलन न्ही, ट्रक असोसिएशन जावं संजीवनीचो विशय जावं रेल्वे डबल ट्रॅक जावं इलेक्ट्रिसिटीची ट्रान्समिशन लायन जी कर्नाटका साकून येवपाची आसा जावं नॅशनल हायवे पोले अशें हे आंदोलन न्ही, ही धारबांदोडा तालुक्याच्या लोकांची ही मागणी जे हे सगळे करता आसतना आमचे सगळ्या विश्वासार घेवन आनी 100% डेफिनेटली आमी हे सगळे प्रकल्प करता आसतना जो मायनिंगाचो विशय फाटल्या दिसांनी सुद्दां 2017 सोडटा आसतना पर टन पर किलोमिटर लोकांक जाय तसो दिल्लो आसा आनी हेजे फुडें सुद्दां आमचें सरकार आनी आमी सगळे एकठांय जावन सगळे विशय सोडटले. संजीवनीचो विशय कसो आसा खंय सोडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. तशें आमच्या केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान आमी सगळे विशयाचेर मात करतले. प्रत्येक विशयाचेर गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवन हांगा मातशे भायले NGO येवन गांवांक फुडें घालपाचो प्रयत्न करता. तांकां थोड्याच दिसांक हेजें उत्तर मेळटलें की आमी टप्प्याटप्प्यान शेनवाराक 4 वरांचेर आमी जी सांगोड ट्रान्समिशन लायन जे सबस्टेशन येवपाचें आसा तेजी आमी मिटींग गांवकऱ्यार दवरलेली आसा. म्हणजे ह्या प्रकल्पा बद्दल लोकांक कसो त्रास जावचो ना हेजे बद्दल म्हायती आनी कोणाचे जे जागे बिगे वयतले तांकां मिसगायड केल्ले आसा तेजेर आमी एक सविस्तर म्हायती दितले. तशेंच फुडें काही दिसां भितर ह्या फोर लेन जी नॅशनल हायवेचो जो प्रकल्प जावपाचो आसा अनमोल घाट टू आमचे खांडेपार रिवर हेज्या बद्दल आमी लोकांक म्हायती दितले. लोकांक दिसता म्हणजे कोणी तरी सांगता बाबा तुमचे घर वेतली, तुमची दुकानां वेतली, तुमचो वेवसाय वेतलो, थंय फ्लायओव्हर जातलो, गाडयो वयल्यान वेतलो, अशें कितें तरेचे मिसगायड केल्ले वता. तेन्ना हेजेर सगळ्यांचेर आमी ती पोल आमच्या
रेल्वेचो डबल ट्रॅक जो आसा त्या विशयाचेर दुधसागर जे आमचे नॅचरल ब्युटी आसा गोंयची जाली दारूण जाली गोंयची नॅचरल ब्युटी आसा ताका काही मात सुद्दां डॅमेज करनासतना हो प्रकल्प जातलो आनी लोकांक सगळ्या विश्वासाक घेवन जातलो आनी प्रयत्न आसा. तर आमच्या लेवलार ग्रामीण भागात जितली आमी ह्या एंडमिकान सेवा जाता ती सगळ्यांच्या तुमच्या सहकार्यान रिपोर्टार तुम्ही बरे वायट कितें आमकां फिडबॅक दितात ताजेरूय आमी सुदारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. फक्त लोकांनी आतां मातशें पाशयेंस काडपाचें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून आतां लास्ट शेवटची ही जी मात उरल्या ही कोरोनाचेर ती आमी कशी फुडें वचपाची प्रत्येकान आपली आपली जबाबदारी घेवपाक जाय. राजकीय नेते आपली घेता, डॉक्टर आपली घेता, लोकांनी तशी मातशी आपली घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. परत घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केंद्रात आणि राज्यात भाजपा सत्तेत असताना मुरगांव पीडीएन नेव्हीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाचो पर्याय दवरप हास्यास्पद. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान म्हटला. बुधवारा जाल्ले एमपीडीएचे मिटिंगे विशीं आनी अध्यक्ष आनी भाजपाचो आमदार आशिल्ल्या क्लाफासियो डायसान केल्ल्या वक्तव्याचेर बिरेस्तारा संकल्पान प्रतिक्रिया दिली. एअरपोर्टापासून 20 किलोमिटरांचेर बांदकाम करपा खातीर तेंच्यांनी नेव्हीच्या न्यायालया कडेन वचूं येता अशें तेचें म्हणणें. सुप्रीम कोर्टाचे कार्ड वापरून लोकांक मूर्ख करचे न्हय अशें म्हणत काँग्रेसीन भाजपा सरकाराची तासमपट्टी केल्या. एमपीडीएचे फुडारपण भाजपाचो आमदार करता. वयल्यान 4 भाजपा आमदारां मदले 2 जाण मंत्री आसात. संकल्प म्हणटा भाजपाचो संरक्षण मंत्री आशिल्ल्या संरक्षण मंत्रालयाचेच नेम नेव्ही पाळटा. देखून नेव्हीक दोश दिवन उपकारचे ना अशें तेचें म्हणणें. जो आमचो पीडीएचो चेअरमॅन आसा आनी तेच्या वांगडा जी कमिटी आसा तेजे भितर 4 आमदार आसा ऑन दॅट कमिटी दे रिप्रेझेंटेड. आनी काल हांवें तांचो स्टेटमेंट आयकला. पीडीएचो चेअरमॅन आसा तेजो तशेंच बाकीच्यांचे आमदारांचेय स्टेटमेंट आयकला. खंय तरी दिसता की लोकांक फुटोवपाक सोदता. आयज जे नेव्हीन जेन्ना सांगलें की बाबा 4 किलोमिटर पर्यंत जे कन्स्ट्रक्शन येतलें तेच्या लागून तेंचें परमिशन जाय पडटलें जाल्यार आयज तेंच्यांनी काल मिटींग घेवन एक नाटक केलेल्या भशेन केलेलें आसा. आनी खंय तरी तेंच्यांनी अशें सांगपाक सोदता की 4 किलोमिटर नेव्ही परमिशन दिना. जे बिल्डर्स कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता तांकां परमिशन मेळना. मागीर बाकीचे आमचे जे कोण घर बांदपाक सोदता तांकां मेळना. बट आयज खंय तरी दिसता कितें आयज ही नेव्ही जी आसा ती नेव्ही कोणाच्या अंडर येता. आयज ही येता ती डिफेन्साच्या अंडर येता. डिफेन्स मिनिस्टर कोणाचो आसा. आयज सेंट्रलाक गव्हर्मेंट कोणाचो आसा. आयज गोंयान गव्हर्मेंट कोणाचो आसा. आयज प्रायम मिनिस्टर कोणाचो, डिफेन्स मिनिस्टर कोणाचो, गोंयान सीएम कोणाचो. आयज सगळे जेन्ना तेंचेच बीजेपी पार्टीचोच गव्हर्मेंट चलयता गोंयान सेंटराकूय तेंचेच लोक आसा जाल्यार आयज हे लोकांक खंय तरी फुटोवपाक लागून खंय तरी नेव्हीक प्रोटेक्ट करपाक लागून हे म्हणटा की आमी सुप्रीम कोर्टान वयता. अरे तुमकां सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरजूच ना आसा. प्रमोद सावंत आनी तुमी सगळे जे मिनिस्टर आसा एमएलएज आसा मुर्मुगांव तालुकाचे हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून तेंचे डेलिगेशन वचून हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाचो. हे लोकांक फक्त लॉलीपॉप दाखोवपाक सोदता, फुटोवपाक सोदता की आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. अरे सुप्रीम कोर्टान वयपाची कसली गरज आसा तुमकां. नेव्ही कोणाच्या अंडर येता. एन पयलीं नेव्हीन 20 किलोमिटर म्हणल्यार नेव्हीन मागीर करून 4 किलोमिटराचेर हाडूना. सो आतां जेन्ना 4 किलोमिटराचेर हाडला बाबा तेंचें रेडिएशन कितें येता 1 किलोमिटर कितें येता तितलो दवरचो आनी बाकीचो आसा तो लोकांक दिवचो यूज करून करपाक थंयसर. सो लोकां कडेन फुटोवपाची कामां करपाची न्हू. हांव मागता परत हे 4 आमदारा कडेन जे मुर्मुगांवचे आसा तशेंच बीजेपीच्या सीएमा कडेन पीडीएचो चेअरमॅन आसा तेजे कडेन मागता बाबा तुमी तुमचें डेलिगेशन घेवन चला. तुमच्या जे डिफेन्स मिनिस्टर ताका मेळा कित्याक हांगा हे नेव्ही आसा ते दोनी जे फॉलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आणि हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स करात. मास्कांचो वापर आणि सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.